आयज सांगे नगरपालिकेची जी लोकांक इतलो तेंप उत्सुका आसली अशी मिटींग ऑर्डिनरी मिटींग आयज जाल्ली आहा। हातूंत कन्फर्मेशनाक जे पोर्ट्रेट लावपाचे म्युनिसिपालिटीन तो पॉयंट येयलो तेन्ना म्हाका दिसता सांग्यावेलो आमदार सुभाष फळदेसाय हांगा येयलो आनी एकूच पॉयंटाक लागून तो येयल्लो। हांव कित्याक म्हणटा कारण एक पॉयंट जाल्या नंतर तो उठून गेलो। पॉयंट तांणी मांडलो की पोर्ट्रेट नाका म्युनिसिपालिटीन लावपाक, आमी पुतळे स्टॅच्यू इरेक्ट करया कोणाचो छत्रपती शिवाजी महाराज आनी बिरसा मुंडा जावं हेजो, आनी तो खंय करया चर्चीच्या ऑपोजीट जो म्युनिसिपालिटीचो जागा आहा थिंगा करया। पूण आमी 4 कावन्सिलर हांव, फौजिया, केरोज आनी रुमाल्ड आमी 4 कावन्सिलरांनी हें अपोज केल्लें आहा। कित्याक खंय तरी चर्चीचे आमची गेल्ले फावटी मॉन्टी टेस्टी आनी गूड फ्रायडे आनी शिव जयंती ही बराबर येयल्ली, सो एकामेकाक डिस्टर्बन्स जावपाक शकता। कारण आमचे रिच्युअल्स आहा म्हणल्यार आमचे मॉन्टी टेस्टीचे जे आमी फादर आमचे आपोस्तलांचे पांये धुयता हे आमचे रिच्युअल्स भायर जाता इगर्जेच्या भायर स्टेज घालून, आनी थिंगा फाल्यां जर शिव जयंतीचे बराबर जरी फेस्टिवल येयलो जाल्यार एकामेकाचे भितर क्लॅश जावपाक शकता। सो हांवें सजेशन दिल्लें की जो बांदोडकराचो पुतळो आहा बाजारांत भाऊसाहेब बांदोडकराचो थिंगा शिवाजीचो पुतळो आनी डॉक्टर जॅक द सिक्वेराचो पुतळो आनी बाकीचे जे पुतळे तेणी मांडलेले आहा ते थिंगा घालपाक जाता बाजारांत। तो स्पेशली हिंगा घालपाची गरज ना, पूण खंय तरी म्हाका खबर ना कसलें राजकारण करपाक सोदता। आयज सुभाष फळदेसायान एक दादागिरी करून ताज्या कावन्सिलाक तो स्पेशली येयल्लो हें करपाक, आनी तो म्हणटा सुभाष फळदेसाय थिंगाच जावपाक जाय, थिंगा जाल्यार कितें प्रॉब्लम काय म्हणून। थिंगा जाल्यार कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक शकता, तो बाजारांत घायल्यार कितें प्रॉब्लम अशें हांव ताका विचारपाक सोदतां। सो हांव एकूच मागतां की ताणें राजकारण पॉलिटिक्स सायडीन दवरून बाजारांत ते पुतळे घालचे आनी चर्चीच्या मुखार ते घालून पॉलिटिक्स आनी वाडोवचे न्हू। म्हजी रिक्वेस्ट आहा आनी म्हजे बाकीचे 7 कावन्सिलर जाणी 6 कावन्सिलर जाणी ते सपोर्ट केला तांकांय रिक्वेस्ट आहा तुमी हाटी घेया आनी खंय तरी कम्युनल हार्मनी सांग्यावयली राखपाक गरज आहा। दुसरो पॉयंट आसलो सांग्या म्युनिसिपालिटीक एक लेटर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम हाणें केल्लें 9 जानेवारीक ते आमकां पावलां 13 जानेवारीक। सो 13 जानेवारीक आमकां पावल्लें आहा आनी 13 जानेवारीक लेटर केल्लें आहा की चीफ ऑफिसराक एड्रेस केला लेटर। तांणी तातूंत म्हटलां की कमिटी काडा शिगम्याची, म्हळ्यार जो सार्वजनीक शिगमो जाता ताची कमिटी काडा आनी कमिटी काडपाक पेपरार एड घाला, नोटीस बोर्डार नोटीस मारा, लोकांक आपया, कावन्सील मिटींग घेया, पब्लिकाक आपया सांगेकारांक आनी तुमी ती कमिटी काडा म्हणून। पूण ह्या चेअरपर्सनान विदाउट एनी मिटींग कोणाक खबर ना, म्हाका सोड 9 कावन्सिलराक खबर ना, चीफ ऑफिसराक खबर ना, इंजिनियराक खबर ना, खंयच्या रिंग मास्टराच्या आधाराचेर ही कमिटी काडली ती आमकां खबर ना। ते म्हणटा आपण कमिटी काडटलेच आनी ते कोणाचे तरी नांव घेता की कोणे तरी आपल्याक सांगली कमिटी काड म्हणून आनी आपण ती काडलेली आहा म्हणून। पूण आयज इतलो डिपार्टमेंटान इतलें हें इन डिटेल धाडून सुद्दां चेअरपर्सन ही फेल जाल्ली आहा की मिटींग घेवपाक। ही चेअरपर्सन हिंगा दादागिरी करता, आपली हुकूमशाही सालाजारशाही हिंगा चलयल्ली आहा, डिक्टेटरशीप जाल्ली आहा। सगळ्या कावन्सिलरांक तांच्या रुलींग कावन्सिलरान सुद्दां ताका विचारलें आहा, आमकां विचारनासतना तुवें कशी कमिटी काडली काय म्हणून। आनी कमिटी काडटा आसतना सुभाष फळदेसायाक प्रेसिडेंट म्हणून काडला, वायस प्रेसिडेंट अर्चना गांवकर। देवाच्या आमच्या नशिबान आल्या केन्ना आमी केन्ना हिंगा पावपाक शकता ह्या खुर्चेर चेअरपर्सन म्हणून। त्या चेअरपर्सन म्हणटा ती सदांच अध्यक्ष आसता शिगम्याची, किंवा शिगमो आमी म्युनिसिपालिटी करता, अंडर म्युनिसिपालिटी जाता तो आयज फर्स्ट टायम तांणी प्रथा बदललेली आहा। आबोली जावं, दीपक मराठी जावं, म्हजो बापूय जावं, कितले अध्यक्ष जावं, मोंदे पट्टे गुरू जालो, सगळे अध्यक्ष जाल्ले आहा, आपूण जाल्ले आहा। कितें केन्नाच ही आमी आमदाराक अध्यक्ष केलो ना, आमदार स्वागत अध्यक्ष बी आसता। दुसरी कमिटी तांणी काडल्या राजेश गांवकर म्हणून सेक्रेटरी ऑर्गनायझिंग कमिटी आनी सुप्रज तारी सेक्रेटरी समिती। सो ऑर्गनायझिंग कमिटी आनी समिती म्हणल्यार कितें आमकां खबर ना। ही सगळी बंडाळां करून अर्चना गांवकर, हांव मिडियाक ही कॉपी दिता, ही 14 पोंडाची कमिटी विदाउट एनी कन्सेंट, आमकां कावन्सिलरांक खबर ना, लोकांक खबर ना, पब्लिकाक खबर ना, प्रेसाक खबर ना। प्रेसाची एक पब्लिसिटी कमिटी म्हणून काडपाची आसता, सगळ्या प्रेसाक आमी जायरात दिता घालपाक, सो प्रेसान ते कवर करचे म्हणून। आयज प्रेसाक सुद्दां हाची म्हायती ना, सांग्यावयल्या प्रेसाक म्हायती ना, खंयचे डिजिटल प्रिंट जावं कोणाक आयडिया ना। हांव मागता प्रेसा लागीं ट्युरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हाजे हो मॅटर पावोवपाक जाय, तुमी हो पावोवचो, रोहन खंवट्याकूय कळपाक जाय जो मिनिस्टर ऑनरेबल तो इतलो काम करता गोंयची संस्कृती गोंयचें ट्युरिझम सांबाळपाक, आनी ही चेअरपर्सन आपल्याची मनमानी करता। इतलें सांगून तुमकां देव बरें करूं।